माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. काणकोणच्या चापोली डॅमाच्या कर्मचाऱ्यांक ना धड ऑफिस ना धड किचन. उक्त्यार घाल्यात चुली. केन्ना कितें चोरयेक वचत सांगपाक जावचें ना. बिबट्याचो भंय लागला सतावपाक. ताबडतोब बसयात पांजरे आनी कॅमेरे. कुंकळच्या कांकणामोड्डी वाठारांतल्या लोकांनी मागला रान खात्याकडेन. बदलत्या हवामानाचो गोंयांतल्या काजू उत्पादनाचेर परिणाम. अंदू कमी लागल्यात काजी. फेणी हुर्राकाच्या उत्पादनाचेर परिणाम. शेतकारांचेर आकांत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बिबट्याचो भंय सतायता. ताबडतोब पांजरे लायात आनी कॅमेरे. कुंकळेच्या कांकणामड्डी वाठारांतल्या लोकांनी रान खात्याकडेन मागला. बिबट्यान ह्या वाठारांत धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या. रानटी जनावरां आनी मनशां मदलें अंतर खूबच उणें जालां तें दाखोवपी रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कांकणामड्डेर आसा आनी कांकणामड्डेर जी घरां आसात हांगा खंय तरी एक बिबट्यान हांगा खूब त्रास केले कडेन आसा लोकांक. पोरची राती ह्या आमच्या फाटल्यान जे घर दिसता ह्या घरांक पेटो आसलो त्या पेट्याक तेणी बचक मारली आनी खंय तरी पेट्याक व्हरपा मेळना कित्याक त्या घरांतलो भुरगो जो आसा वो नायट शिफ्टी आसले कारणान तेका जाग गेले आनी तेणी ती पळयली आनी त्या बिबट्या धांवडान घातलो. ही पोरची गजाल जाली. तेजे नंतर रोखड्याच ह्या लोकांनी आमकां सांगले. त्या टायमार आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा हांगा हाडले जो जुलिओ आसा. तशें मडगांवचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा येवन त्यांनी इन्स्पेक्शन केलें पळयलें आनी त्या पेट्याची वासपूस केली तर पेट्याक खूब मार लागले कडेन आसलो कित्याक तांणी गळ्यात धरले कारणान हांगा खुबशे त्या पेट्याक खूब त्रास जावपाक लागले म्हूण तेणी ताका बेगीच्या बेगीन फर्स्ट एड दिवपाक तांकां त्या घराचे लोक जे आसा तांकां सांगले. काल परतो ह्याच सायडीच्यान येवन तेणी आनीक जे बुकले आनी कितें पेटे आसा हेंकाय खावपाक लागलो आनी ही कालची राती म्हणल्यार आज सकाळी हांगा तेणी अटॅक केलो खूब जाणां ह्या पेट्यांचेर आनीक जे घरांत कितें रावता पळय न्हय जनावर तेंचेर. म्हणजे खंय तरी ह्या लोकांनी डिमांड केले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हांगा एक जर पांजरो दवरचो आनी ह्या हेजो बिबट्याचो बंदोबस्त करचो म्हणून कित्याक वायट कितें घडची न्हय म्हूण तेचे पयलीं तेणी प्रिकॉशन घेवन हे उपाय काडचो म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. म्हणजे आता हे आमचे जंगल एरिया म्हणजे फाटल्यान आमचो सगळो दोंगर आसा आनी दोंगरा वयल्यान कारण कितें आहा ते तेका कसले जनावर वायल्ड जनावरां एक्सेस भरपूर आसा आनी आमचो हो पेटो आसा सदांच दारान आमच्या रातचो न्हिदलेले कडेन आसता आनी कसले आमकां इतले दीस केन्ना अशें वायट कितें घडना. अचानक ते दीस रातचे तेणे आमचे पेट्याक आमी ड्रॅगन म्हणटा तेका त्या ड्रॅगनाक अटॅक केलो. तो हेवी असल्या कारणान तेणे तेका तितको घेवन वचपाक पावलो ना आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना तेणे बोवाळ मारलो तेन्ना आमचो चलो नायट शिफ्टी आसल्या कारणान तेणे तेका आवाज दिलो. आवाज दिवन फुडें ह्यानी त्या पेट्याक सोडून तो गेलो. तेणे वयता आसतना आमच्या ग्रिलांतल्यान तेणे वयल्यान पळयलें कित्याक फर्स्ट फ्लोरार तो आमचे कामाक बसलेले कडेन आसता आनी अशें ही वाघाची ह्यो बिबट्यांची पयलीं खूब वर्सां 2009 आमी रोटरी क्लबान आमी मिटींग घेताले तेन्नाय आमी पळयले. तेन्ना मागीर गाडी घेवन आमी वयर गेले जाल्यार पयलीं ते आमचे कम्युनिटी हॉल आसा ते हॉला कडेन सायडीक 3 पेटे आनी 1 वागीण बसयल्ली कडेन आसली आनी तेजे नंतर आमी इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिलें. तेणी ते येवन ट्रॅप करून तांकां व्हेलें आनी अशें आतां जर म्हाका कालच सगळे आमच्या गांवच्या लोकां कडल्यान कळ्ळें की जायत दीस अशे सुण्या फाटल्यान और माजरां फाटल्यान ते लागले कडेन आसा आनी जायते आमचे शेजाऱ्याचे प्रभाकर देसाय हाचे घरा कडेन बी तेणी मोटरसायकली बी उडयल्ले कडेन आसलेल्यो. ते आतां आमकां हो इन्सिडंट जायन फुडें आमकां ते कळ्ळें. सो हांव रिक्वेस्ट करता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की कितें करून ते हेचो बंदोबस्त करचो. रानवटी जनावरां गावांनी येवपाक लागल्यात. ही आता नवी दात उरली ना. जनावरांचो वाठार आणि मनशांचो राबितो हांचे मदले संघर्ष कसो न करप हाचो बंदोबस्त करप इतलीच सरकारची भूमिका उरल्या. सरकारी अधिकारी वा मंत्र्यांक हे व्हडलेशे जरी दिसना असले तरी ज्या गावात बिबटे भोवतात अशी खबर पातळल्या त्या गावातलो लोक जीव मुठीत धरून भोवतात.
लोकांक निर्भय करप हे सरकाराचे कर्तव्य. होच भय उक्तायला मंजुनाथ शिरवंतान. पयरच्यान हांगा बिबटे आयला आनी पयर हांगेले ह्या घरान ताणें तो पेटो आशिल्लो पळय न्ही ताका अटॅक केलो ताणें रात्री 3:30 वरांचेर अटॅक केलो. ताणें तागे तो चलो नायट शिफ्ट वर्क फ्रॉम होम करतालो. ताणें पयलो आनी ताका धांवडून घातलो. म्हणटकूच ही पयरची खबर. मागीर हांवें इमिजिएटली तुका फोन केलो. मागीर तुवें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयला ते पळोवन गेले आनी ताणें सांगलें की व्हिडिओ हे लावया कॅमेरा लावया म्हणून सांगिल्लें. पण काल राती परत आयलो आनी तांगेलो त्या शेजाऱ्याचो बुकलो खालो आनी तसोच तो सुंच्यान वेल्यान तो सकयल येवन ताणें थंय सुण्याकूय अटॅक केलो सकयल ऑन रोडाचेर. आतां एक कंटिन्युअस 2-3 दीस जाले तो कंटिन्युअस येता. ही वाट ताजी वयल्यान येता तळप आसता. आनी हो इन्सिडेंट आतां न्ही हाज्या पयलीं हें चालू आशिल्लें पण हालीं एक 5 वर्सां नासलो म्हणल्यार ह्या एरियेन नासलो. आतां तो परत आयला. पण आमची इतले रिक्वेस्ट आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आयला तेणे आतां रोखडो कॅमेरा लावचो आनी तांकां धरून व्हरचो म्हणून. आनीक जाय जाल्यार पांजरोय बसोवचो. हय पांजरो बसोवचो जो पर्यंत कॅमेराचे ताका क्लियर कट कळटली तांकां की हांगा जर तो मेन रोड आहे हांगा जर तांगे मेन फ्रंट एजून येवन पेट्याक अटॅक करता थंय तांगे बुकल्याक खाता म्हणजे हे सामकी घरां येवन खाल्लें. घरां येवन खायलो. तांची मिस्टेक ना न्ही हे एरिया तांचीच. आमी आतां पूण खंय तरी सेफ्टी खातीर आनी आतां लोकांक मातशी भितात. लोक कित्याक इवनिंग वॉक बी करताले रातचे हांगा हो रूट आसलो लोकांचो. आनी हांगा वयर कृष्ण मंदिर आसा आनी थंय गायोय आसा थंय पेटे आसा तांकांय मातशे अटॅक केले म्हणून आयकूं येता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. बदलत्या हवामानाचो परिणाम गोंयांतल्या काजू उत्पादनाचेर दिसपाक लागला. अंदू काजी कमी लागिल्ल्यान फेणीचे उत्पादनाचेर बरोच परिणाम जाला. पारंपारीक शेतकारांचेर आकांत आयला. हवामान बदल आनी मजुरांच्या उणावाक लागून ह्या शेतकारांक भोव लुकसाण जाला. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. गोंयान फेणी काडप तसो उर्राक करप आनी काजीचो जो हे आसा तो पारंपारीक असो बिझनस लोकांचो. खुबश्या गांवांनी हेचेरूच पयलीं तांचे पोटा पाण्याची वेवस्था जाताली. पूण आतांच्या वर्सांनी जे कॉन्क्रिटीकरण जाला तशेंच प्रोजेक्ट येता गांवांनी ताका लागून पॉल्युशन हे जे प्लांटेशन ह्या वर्सांनी आमी पळयता की खुबशे कमी जायत रावला. ह्या वर्सा बी तेचो इफेक्ट जे काजी करतात तांचेर जाल्लो आसा. आनी जे पयलीं भाटी लायताले ते 4-5 अश्यो भाटयो लायताले तेंचें प्रमाण आतां एकाचेर येयल्लें आसा. आनी गांवान एक 4 जाण जो बिझनस करताले पयलीं ते आतां 2 जाण दर एकटो उरलेलो आसा. अशी परिस्थिती सगळेच कडेन आसा. कित्याक तर जी जागा आसा ती कमी जायत रावल्या आनी काजींचें प्लांटेशन आतां कमी जालां. आनी काजी आसल्या शिवाय जे भाटी लायता तांकांय बी उर्राक दर फेणी काडपाक मेळची ना. कित्याक काजी ह्यो जावपाकूच जाय तेन्नाच तांचो बिझनस चलतलो. पूण आतां अशें जालां की परिस्थिती सामकी बिकट जाल्लेली आसा. आनी अशें कळ्ळां की गोंयानूच काम करपाक हे जे लेबर आसता ते मेळनात. तांकां भायरसून ओडिसा तशेंच UPचे बिहारी अशें हाडचें पडटा आनी तांकां तेंची सगळी वेवस्था तांकां करची पडटा. पूण आतां अशें जालां की आमी म्हणटात की जी येणावळ येवपाक जाय ती सगळी लेबरांकूच घालची पडटा आनी तेंच्या हातीन कांयच उरना. कितको सुद्दां जागो आसलो जाल्यार तांकां जे पयलीं फायदो मेळटालो तो मेळना. आमी हे पारंपारीक हो आमचो धंदो काजूचो उर्राक काडपाचें जवळ जवळ म्हाज्या बापायच्या पासून चालू आसा तें. म्हणजे 70 वर्सां जाय दिली. आनी पयलीं कशें काजी खूब आनी ज्यो आमची भाटी लायताल्यो ते जवळ जवळ 3 तरी आमी लायताल्यो सुरा काडपाक. पूण तें आतां प्रमाण कमी जालां. फक्त एकाचेर येयलां. तें बीन फुडें तें जातलें काय तो प्रश्न आहा. कित्याक काजीचो कस आहा ज्यो काजी उत्पन्न काडून तें कमी जालो जमीन कमी जाल्ल्या. खंय कोण घरां बांदता आनी कितें करता इंडस्ट्री येयल्ली आसा म्हणून तो एक प्रश्न आहा हितून. दुसरें अवकाळी जो पावस पडटा पळय तितूनय हे पीक कमी जाता. आनी आतां समस्या लेबरा समस्या. पयलीं आमी फॅमिली आसली सगळीं वावुरतालीं 6-7 जाण 8 जाण. पूण आतां तशें ना. आतां खंयचे तरी ओडिसाचे मानाय आनी खंयचे हाडून हांगा तांकां काम करचें पडटा. पूण यंदा ते पीक कमी आसल्या कारणान आतां आमी जे वयर साफ सफाई केली वयर भाटान थोडी. पूण त्या नंतर पिकाचो काय हें पत्तो ना. आनी जवळ आतां आमचे लेबर 1-2 जाण आमी म्हणटा घरा वयता कित्याक हांगा आमकां काम नाल्यार. आनी अशा पद्दतीन अंदू जें पीक आसा तें खूब कमी जाल्लें आसा.
आणि दुसरें म्हणल्यार जो सिजन आहा पळय ही भिण्णां आमो जावं काज अशें कितें तें खूब कमी जालां आनी काम कर हें भिजो सिजन जो धंदो करता जाल्यार म्हाका कोताक पडना कित्याक तेंचो जवळ 700-800 दुसरें आनी कितें बाकीचो खर्च हितून कोताक पडना फुडें जो धंदो जातलो काय ना जातलो तें आमी सांगूंक शकना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसावा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नांव सोनूबाई. हातात पिड्डुकाचो वाळो ना तसली गत सरकारी ऑफिसांची पळोवपाक मेळटा. काणकोणच्या चापोली डॅमाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑफिस पळयल्यार कोणाकूय घुंवळ येवपाची. हांगाय अंत्योदय पावलो नासो दिसता. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या आमच्या गोंयाक डबल इंजिन सरकार आसा अशें सगळे जण म्हणटा, पूण जेन्ना आमी काणकोण तालुक्यान एकमेव आशिल्ल्या चापोली डॅमार जेन्ना येता आनीक ह्या डॅमा भितर काम करपी लोक जे आसा तांचे खातीर जे स्पेशल एक आस्थापन आसा म्हणजे तांचे खातीर ऑफिस जे आसा ह्या ऑफिसाची अवतिकाय जर पळयली जाल्यार हे डबल इंजिन न्हय तर इंजिन नाशिल्ले डबेच आसा काय कितें अशा परिस्थितीन हे कामगार हांगासर जगतात. हांगासर आमी भितर पळयले तांचे किचन जे आसा ते सामकेच विद्रुपा अवस्थे आसा आनी वयर खंय तरी नेट बांदलेले आसा. एका सायडीन पत्रे फुटलेले आसात जाल्यार काय तांकां जर केन्ना एमर्जन्सी किचनाक कितें रांदपाक जाय जाल्यार हांगासर हे उगड्यार फाटल्यान पाक्याक हे सिच्युएशन आमकां पळोवपाक मेळटा. अशा सिच्युएशनाक तांच्यांनी ड्युटी करप कशी. दर एकलो म्हणटा की गव्हर्मेंट जॉब जाय कारण गव्हर्मेंट जॉब जाल्या उपरांत सगळ्यो गजाल्यो बऱ्यो मेळटा. पूण हांगासर जर पळयलें जाल्यार कोणी म्हणटलो की गव्हर्मेंट जॉब ह्यो पाड पडू म्हणून, कारण हांगासरली परिस्थिती इतली भयानक आसा की ह्या सिच्युएशनाकच अशा परिस्थितीकच हांगासर वयर माकड नाचता केन्ना हे पत्रे फुटून तकलेर पडटले हाजोय कांय नेम ना. पूण सरकार ह्या हाजे कडेन इतलें दुर्लक्ष कित्याक करता हो मोठो प्रश्न. कांय सरकारी कर्मचारी बसून खातात. तांकां लोक उपहासान सरकारी जावंय म्हणटात. पूण हांगा तशें ना. काम चालूच, रेस्ट ना. अशें आसलें तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांक वा अधिकाऱ्यांक ज्यो सुविधा आसपाक जाय त्योवूय हांगा दिसनात. खंयच्या तरी रानवटी प्रदेशांतली जमात कांय दिसां खातीर रावल्या अशें दिसता कित्याक हेंच हांगाचें वास्तव. हांगासरले जे कामगार आसात खऱ्यांनीच व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन म्हणटा तशें केन्ना केन्ना हाय अलर्ट मोडाचेर तांकां वचत दवरची पडटा डॅमाचेर. कारण पूनम पांडे सारखे कृत्य हांगासर जाल्या उपरांत सरकाराचे दोळे सामके अलर्ट जाल्लेले आसा. आनी जेन्ना डॅमाचेर काम करपी लोक म्हणल्यार सरकाराचे दोळे, पूण सरकार हांकांच जर व्यवस्थीत रित्या ट्रिटमेंट दिना, तांकां फॅसिलिटीज जर दिना जाल्यार तांच्यांनी काम करप कशें हो मोठो प्रश्न. हे जर फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार तांची ताटां जेवणाचें सामान आमकां अशें ओपन दिश्टी पडटा. कोणी समज रागान आयलो किंवा तांच्या जेवणाक कितें घालूंकूय शकता किंवा हांगासरलें सामान केन्ना फारोवपाकूय शकता. सरकाराक ह्याची गंभीरताय केन्ना कळटली. हांगासर केन्ना कितें मोठी ट्रेजेडी जाता म्हण सरकार रावला काय कितें, काय कोणाच्या मरणाची वाट पळयता. ह्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारान बेगिनान दिवचे, ना तर ह्या कामगारांक बऱ्यांतलो बरो जागो तांच्यांनी बरी सुविधा तांच्यांनी उपलब्ध करून दिवची अशी हांगासरल्या कामगारां बरोबरच तांचे जे रिलेटिव्स आसात किंवा तांचे फॅमिली मेंबर्स आसात तांची मागणी सरकारा कडेन अजूनय तांच्यांनी खर पद्दतीन लावन दिल्लेली आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. खांडेपार बोरी महामार्गाचो विकास कासवाच्या गतीन चल्ला. पावसात मातयेच्यो राशी रस्त्यार येवपाचो भंय पातळ्ळा. खांडेपार जंक्शन अपघाताक लागून बदनाम जाला. पावसा आदी हे काम पुराय करात, थळाव्यांनी मागला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. विकास कामांक पंचायतीक विश्वासात घेवपाची गरज कुर्टी खांडेपारच्या सरपंचान उक्तायला. कंत्राटदार वाडोवन बेगोबेग ही कामां पुराय करात थळाव्यांनी सरकाराक गाराणे घातल्यात. खांडेपारांत ते बोरी हायवे आसा ते हायवेचे काम सारकें स्लो जाल्लें आसा आनी स्लो जाल्ल्या कारणान आतां लागीं पावस पावल्लो आसा आनी जर तर अशेंच उरलें जाल्यार जे मातयेर ढीग आसा ते पावसाक हे सगळे रस्त्यार येतले आनी लोकांक त्रास जातले. हाका लागून लोक मागतात की हांगा बेगीन हे काम करून हो हायवे बेगीन सारको बेगीन लोकांक ओप्त करून दिवचो. ना जाल्यार परत हे अशेंच जातलें की हांगा बुट्टी येतली वो लोकांक मातये खातीर त्रास जातले. ताजे खातीर लोक डिमांड करता की बेगीचे बेगीन हे पावसा पयलीं काम जावचें.
जी कामां पळोवपाक गेल्यार अर्दकुटी कामां जाल्ली आसा. आतां पंचायतीच्याच नदरेन हांव पळोवंक वचत जाल्यार इन द कमिंग मनसून, आतां पावसा दिसांनी आमी जेन्ना प्री मनसून गटर क्लिनींग करूंक वयताले जाल्यार आमी फाटल्या दिसांनी खुबशीं गटरां वाड्या वयली सर्वे केली. तशेंच लोकांनी आमच्या नदरेन हाडून दिली की जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग, इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग जेन्ना खणप चालू आशिल्लें, खणून तेंच्यांनी परतून पुरयलें गेलें, पूण जी माती आशिल्ली ती सगळी गटरांनी काडून उडयल्या, ज्या करून आमकां पंचायतीक हितून एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर जाता आनी आमकां आमचें फायनान्शियल पोजिशन लॅस येता. आमी फाटल्या दिसांनी ड्यू वेरियस मिटिंग्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी हायवे डिपार्टमेंटाक ह्या नदरेक हाडून घेतलेलें की ही कामां जी दुरुस्ती तेंच्यांनी जी गटरां फिलींग केल्या ती बेगीच्या बेगीन तेंच्यांनीच एज पर द MOU क्लियर करची. आतां म्हाजो पंचायतीच्या मार्फत आनी आसा जो हांवें खुबश्या मिडिया थ्रू खुबश्या हितूनी सोर्सांनी हे काडलेलो, नदरेक हाडलेलो आसा. हे जे स्टेट लेवल आनी सेंट्रल लेवलीचे जे एंटायर प्रोजेक्ट जाता तितून पंचायतीक खंय ना जाल्यार खंय पंचायतीचो दखल घेयना. हांगा खंय ना जाल्यार खंय पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेयना. आमकां पंचायतीक हेजे फुडें आसा जे कितें डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट जाल्यार हांव एज अ सरपंच हांव अशें सजेस्ट करतलो की जे प्रोजेक्ट आमच्या एरियान येता तांकां जो MOU बिटवीन द लायन डिपार्टमेंट्स एंड द कॉन्ट्रॅक्टर हो MOU पंचायतीन सबमीट जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर जो अपॉयंट जाला काम करपाक तेजे डिटेल्स पंचायतीन येवपाक जाय. तुमी एक्चुली आतां पळयतलेच, एक्चुली काम आतां बरें जाल्लेलें आसा, पूण कितें आसा ताका मातशी स्पीड दिवपाक जाय. कारण कितें आसा आनी 2 म्हयन्यांनी पावस येवपाचो आसा आनी हांगा मातयेचो भराव सगळे कडेन हें केल्लो आसा. सपोज पावस पडलो जाल्यार सगळी माती ती रस्त्यार प्रॉब्लम जातलो. हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता कितें म्हणून हे कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मातशें आनी मातशें मनीस वाडोवचे आनी तें काम बेगीनच्या बेगीन करचें. आतां फाटल्यान पळयता फक्त 2 JCB आनी 1 रोलर आसा आनी मोजकेच कामगार आसा. त्या कामगाराचें हें वाडोवचें, कित्याक माती हाडून तेंच्यांनी दवरलेली आसा ती बेगीन तरेन ताका हें करचें, म्हणजे प्रेस करून तिची बेगीन तरेन कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करचो. कारण हांगा जर हें जालो म्हणजे पावस बी पडलो जाल्यार माती वचपाक खंयच मुखार वचचें पडचें ना आनी फ्लायओव्हर एटलीस्ट बेगीन तरी तयार जावपाची प्रयत्न करचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. कर्नाटकान म्हादयचें काम चालू केलां. पावसाचें उदक म्हादयत वचचें न्ही म्हूण आडावन दवरपाक चर मारल्यात. ताचेर व्हिडिओ पत्रकार परिशदेंत दाखोवन गोंय आनी केंद्र सरकाराचो RGPन खर निशेध केला. सरकार ह्या कृतीचेर वोगी कित्याक RGPच्या मनोज परबान विचारला. म्हादयचो विशय अदीं तकली वयर काडटा. प्रकरण कोर्टा मेरेन पावलां. काम थांबोवपाचो आदेश आसा. तरीकय कर्नाटकांत पावसाचें उदक म्हादयत वचपा पासून आडावपा खातीर चर मारिल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. सरकारान ताचेर कांयच प्रतिक्रिया दिवंक नाशिल्ल्यान RGPन सरकाराचो निशेध केला. व्हिडिओज आउट जाल्ले आसा, पण अजून पर्यंत मिनिस्टरा कडल्यान जावं सीएमा कडल्यान एकूय स्टेटमेंट येयल्लो ना. अजून सांगलेले पासून ना बाबा तें कितें चलता तें. आयज ही कमिटी फॉर्म केला, आयज सगळे आमचे कडेन स्ट्रक्चर आसा, मात तो तरी पूण आयज सरकारान कांयच एक्शन प्लॅन होना. सो हेजेर आमी पूर्णपणे निशेध करता की हो सरकार जो आसा हो सरकार मिली भगत जाल्लो आसा आनी मिली भगत जावन आमची म्हादय ही विकपाक सोदता आनी आमची म्हादय सोंपोवपाक सोदता. 2 दीस फाटीं तुमी केरकर सराचो व्हिडिओ पळयला आसतलो. त्या व्हिडिओन तुमी पळयला की म्हादयचें काम जें आसा तें म्हादयचें काम परतें कर्नाटकान चालू केल्लें आसा. ज्या म्हादयक लागून गोंयान इतलो बोवाळ जालो, ज्या म्हादयचेर गोंयकार सगळे डिपेंड आसा. आयज तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता व्हिडिओन की कर्नाटकान म्हादयचें उदक जें आसा तें डायवर्ट करपाक लागून आतां पावसाचें उदक जें येता तें म्हादयक वचपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी न्यू ट्रेंचीस मारलेले आहा, जेतूंतल्यान ऑटोमॅटीक म्हादयचो जो फ्लो आसा आमचो तो कमी करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आहा. आनी हें इतलें जालें आसतना सुद्दां आमचो जो सरकार आसा BJP सरकार हेंच्या कडल्यान कसलीच एक्शन जायना. 20-25 वर्सां जालीं हो इशू चालू आसा. हेच्याय पयलीं स्टेट गव्हर्मेंटान ह्या विशयाचेर कितलेशेच मिटींग जाले, कितलेशेच रेकमेंडेशन गोंयांक पावले,
पूण अजून पर्यंत काँग्रेसीनूय तेन्ना काय करूंक ना आनी आतां बीजेपी सेंटराक आसा ते काय करिना आनी दोगूय हे डबल इंजीन तेन्ना काँग्रेसचे डबल इंजीन आसले आतां बीजेपीचे डबल इंजीन दोनूय इंजिनां गोंयांक म्हादय दिवपाक लागून नाल्यार म्हादय आमची साल्वार करपाक लागून टोटली फेल जाल्ल्या. भाजपा सरकाराच्या हर घर जलचे बुडबुडे आरजीपीच्या मनोज परबान फोडले. नारी शक्ती महिला शक्तीच्या उतरांचो प्रयोग आणि प्रत्यक्षातली स्थिती ताणे दाखवून दिली. पळयात. हो व्हिडिओ पयरूच आमी 2 दीस फाटीं सावयवेरें ह्या गांवांत शूट केल्लो. हांगा लोक ते गांवचे लोक गोंय हें स्वयंपूर्ण म्हणून दाखयता. मोदी येता आनी सांगता की सगळे गोंयकार खुशाल आसात म्हणून हॅपिनस इंडेक्स गोंयांत खूब आसा म्हणून आनी सीएम नेटान सामको छाती ठोकून सांगता की हर घर जल दिवपी आमी पयले सरकार आख्या देशांत म्हणून जाल्यार हर घर जल म्हणटा पळय ते परिस्थितीन फाटल्यान पळोवपाक शकता. आयज जाणटे बायलांक त्या झरीचेर वचोन त्या झऱ्याचेर वचोन उदक हाडचें पडटा. किलोमिटर चलचें पडटा. अशें कोळसुले भरचे पडटा. वरांची वरां तांकां रावचें पडटा. आयज ही परिस्थिती बायलांची केल्ली आसा जी नारी शक्ती जे करतात आनी शक्तीच्या नांवाचेर जे राजकारण करता हांकां सांगपाक सोदता बीजेपी की ह्या शक्तीक तुमी कशी वणवण भटकयतात ती पळया. रानान गांवांत तुमकां खंयसर झऱ्याचेर तळ्याचेर कशें उदकाक लागून एक कोळसुली भरपाक त्या शक्तीक तुमी धाडटात हे तुमी उगडास धरा. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अवर लेडी ऑफ फातिमा बॉयज बायडा चिंचिणी पंगडान टाय ब्रेकरा वरवीं द ड्रॅगन बॉयज बोर्डा मडगांवाक 7 विरोधात 6 गोल फरकान हारयलो. पळयात. चौथ्या ऑल गोवा इंटर विलेज ओपन फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत अवर लेडी ऑफ फातिमा बॉयजान सुवात मेळयली. दवर्ली स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दवर्ली क्लबाच्या मैदानार सर्त रंगली. दोनूय पंगडां मदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. टायब्रेकरा वरवीं द ड्रॅगन बॉयज बोर्डा मडगांवाक अवर लेडी ऑफ फातिमा बॉयज बायडा चिंचणी पंगडान 7 विरोधात 6 गोल फरकांनी हारायले. पळयात रंगतदार खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. सप्तकाच्या शेवटाक उष्णताय वाडटली. तापमान 34 ते 36 डिग्री सेल्सियसा मदीं उरपाची शक्यताय आसा. लोकांनी भलायकी सांबाळची. हवामान विभागान मोगाळ सल्लो दिला. सध्या गोंयभर उष्ण हवामानाची ल्हारां सोंसतात, जाका लागून शुक्रार एकंदरीत उष्ण जावपाचो आसा. दिसाचे चडावत आनी उणें तापमान 34 आनी 23 अशें आसतले. उष्णतायेक तोंड दिवपाक भरपूर उदक पियात आनी भलायकी सांबाळात, हवामान खात्यान सल्लो दिला. शुक्रारा नितळ मळब आनी वादळी वारो. शुक्रारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 23 डिग्री सेल्सियस. कांय सुवातांनी धुकें पडपाची शक्यताय. प्रवाशांनी रावचे सादूर. गोंयच्या बोड्डन्यांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.